अंजुनान आयज एंटी ड्रग अवेरनेस प्रोग्राम जो जालो सगळे अंजुनचे पुलीस स्टाफ आसले, तुम्ही उपस्थित आसले. या ड्रग्स अवेरनेस प्रोग्रामा बद्दल कितें म्हणूंक सोदता? एक्चुअली सांगपाचें म्हटल्यार पयले सुवातेर हांव आमचे अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर खरेंच मनपूर्वक स्वागत करता. कित्याक आमचो अंजुनाचो PI तसोच आमचो DSP PSI तेंचो स्टाफ तेंच्यांनी म्हाका पयलीं 4 दीस पयलीं कॉन्टेक्ट केलो की आमकां हॉलाची गरज आहा. सो तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें ड्रग्साचो एक प्रोग्राम आमी अरेंज करता म्हणून. सो हांव खूब खोशी जालो की खरेंच तेंच्यांनी एक बऱ्या पैकी इनिशिएटीव घेवन आयज हो ड्रग्साचो प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्या बद्दल. तर आनी दुसरी गजाल की तेंच्यांनी प्रत्येक स्कुलांनी वचून भुरग्यांक हाडून हांगा तेंच्या बद्दल ड्रग्सा बद्दल बरें कार्य केल्या बद्दल हांव तेंचें खरेंच अभिनंदन करता. कोस्टल बेल्ट असल्या कारणान शिवोले अंजुना वागोतोर ही एक कोस्टल बेल्ट आसा. ह्या वाठारांत ड्रग्साचे वेवसाय ड्रग्साचें सेवन अति प्रमाणान जाता. बरीचशी वर्सां जाली, पूण खंय तरी तेजे परिणाम जो आसा पळय तो अजून कमी दिसना की येना. हे ड्रग्स वाडत वयता. सो जे युवा पिढी आहा ते हेतून दिसान दीस इनवॉल्व जायत रावता. सो ही खंय तरी चेंज तुटोंक जाय. हाचेर तुमी कितें म्हणूंक सोदता? 100% म्हाजें बी तेंच धोरण आसा की हांव भुरग्यांकूय सांगता, अजुनूय सांगता की हेच्या पासून थोडे ड्रग्सा पासून दूर राहा. म्हणजे हे स्वताचेर आसा अवलंबून. ड्रग्स घेवपाचो ना घेवपाचो. लोक भायले येयले कितले येयले इवन पार्टी ऑर्गनायज करता ते आपलेचेर आसता. बाबा ड्रग्स आपण घेवचो काय ना घेवचो हेचो परिणाम फुडें कितें जातलो, आपल्या आवय बापायचे फुडें त्रास कितें जातले हे तेजे आपल्या स्वताच्या भुरग्याचेर अवलंबून आहा. हे कोणी कोणाक सांगना. स्वता जर भुरगो आपले हे अवेरनेस करीत जाल्यार हेच्या फुडें ड्रग्स ऑटोमॅटिकली बंद जातलो. हेचो खंय तरी एक मेन अशें तुमकां दिसना येना की खंय तरी जॉब कमी आसा ओ कितें तेका लागून कांय भुरगे बेकार आसतात तेका लागून ह्या सेवनान पडटात. कितें कारण कितें आसूं शकता? तशें हितून कांय ना. कारण आमी आतां ल्हानपणा पासून हांगा जल्मले, आमी पळयता सगळें, आमी सगळ्या वांगडा काम केल्लें आसा, सगळें पळयलां. म्हणल्यार आमी त्या हितून इंट्रस्ट ना आमकां आनी आजचोय ना आनी आमी दुसऱ्यांक करूंकूय दिवचो ना. कितें दिया आयज ड्रग अवेरनेस प्रोग्राम आमी केल्लो आयज. सो तेतून भितर आमी टोटल 5 स्कूल्स आसले त्या 7 स्कुलांनी हे प्रोग्राम केल्ले. सो अरावंड 200 स्टुडंट्सांनी अटेंड केला. आमचो DSP साहेब आसलो, बाकीचे पंच सरपंच PI आमचो मालीक साहेब सगळ्यांक आपोवन हाडून सगळ्यांची आमची अवेरनेस कॅम्प रिगार्डींग इंटरनॅशनल डे अगेन्स्ट ड्रग अब्यूज एंड ड्रग इलिसीट ट्रॅफिकिंग हेजे बद्दल आमी सगळ्यांनी भुरग्यांक अवेर केल्ले आसा. सो आमचो अपील आसा भुरग्यां बद्दल भुरग्यांक ड्रग्स रिलेटेड कितें आसा तें सुद्दां तेतून इनवॉल्व जावचें ना. शिवोलचे एक पंच मेंबर जावन आसा आनी शिवोले पळयत जाल्यार ह्या दिसांनी एक हायलायट जाता ड्रग्सा खातीर. बरेचशे भुरगे पयले आमी जी युवा पिढी जी आसा ती खंय तरी वायट हेतून वयता. सो जशे बाकीचे आतां आयज जो प्रोग्राम अंजुनान केलो तशेंच तुमी शिवोले पंचायती तर्फे या खंय तरी असो करपाचो कितें मनान ठरयलेले आसा? आयज बरें दिसलें म्हाका आमकां आपयल्ल्या बद्दल पुलीस स्टेशनान की आमी असो हो प्रोग्राम पंचायती घडोवन हाडटले आनी लोकांक एक मेसेज पावयतले. कित्याक आमच्या वाठारांत जे कितें घाण आसा ती साफ जावपाक जाय आनी घरा घरांसून ती कोण जे भुरगे करता तांकां एक प्रॉपर मेसेज पावपाक जाय की हे जे कितें करता हें रॉंग. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां की सोडिया पंचायतीन एक इनिशिएटीव घेतलेलो की खंय तरी पेट्रोलिंग करचें आनी ज्या ज्या जाग्यार भुरगे जे ड्रग्साचें व्यसन करतात तशें अजून मेरेन शिवोले पंचायतीन असो इनिशिएटीव कित्याक घेवंक ना घेवंक ना. पळय आतां घेवंक ना ना आमी फुडें घेतले कित्याक ग्रामसभेक हो टॉपीक घेवपाचोच आसा. कित्याक जे ग्रूप बसता रातचे मेन थींग आमकां जे गार्बेजवालो सांगता बाबा आमकां सोऱ्याच्यो बाटल्यो खूब मेळटात म्हणून वाटेंचे. सो आमी एक तो ड्रायव्ह करपाचोच आसा. प्लस ग्रामसभेक हो इशू घेवंक सोदता आमी की जे ड्रग्साचे जो प्रमाण वाडलेलो आसा शिवोलेन. कित्याक एवरी 8 दिसांनी एक कंप्लेंट मेळटा आमकां आनी तुमी प्रेस कवर अप करता आसतले ती गजाल. सो हांव आमच्या लोकांक रिक्वेस्ट करता जर अशी कितें नजर तुमच्या नजरेक येयली जाल्यार आमकां कळोवन दिवची. हेजेर आमी ताबडतोब एक्शन घेतले शिवोले म्हान्ना पंचायत.